आणि ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें व्हरपाचे. जर सगळ्यात पयलीं जर मोख जर कितें आसा जाल्यार ते संघटन गट करपाचे. आमच्या मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता. तो आपल्याक जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण ह्या दोगांयचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाच्या कार्याक करतना राष्ट्र उबारणीसाठी प्रवृत्त करपाचे सगळ्यांत व्हडले कार्य आसा ते फुडें करपाक जाय. आणि त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आणि त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आणि तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जे जे मेळटलें मार्गदर्शन तेंय तितलेच म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते उलयतात. पत्रांतल्यान वेगवेगळे बातमी येतात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आणि तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षान भितर शिस्त म्हत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो. ना जाल्यार कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक सुद्दां रेडी आसतात. आणि हे सगळे जिद्दीन आणि हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा फुडें उलयता, म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतात. ह्या 25-30 वर्साच्या अनुभवान सगळे हांवें पळयलां.